उसगांव बायपास जंक्शनाचेर आसा MRF जंक्शन, ज्या जाग्यार एक धोकादायक वळण आसा हेवटेन बायपास वचपाक आनी तेवटेन उसगांव वचपाक। आनी ह्या वळणाचेरूच एक कंटेनराची जी ट्रॉली जी आसता ती हांगा ट्रॉली पार्क करून दवरता। जशें काय वॉलदार कोणाची तरी गाडयेचो ताबो सुटलो जाल्यार ते ट्रॉलीचेर डायरेक्ट बसपाचो आनी जे कचरा हांगा मोठ्या प्रमाणान कचराची हांगा कचरो उडयता थंय ट्रॉली दवरिता आनी सगळे हांगा अडखळ येता। जेन्ना फोंडा ट्रॅफिक पुलीस जी आसा आनी तेची दखल घेवपाची गरज आसा। दोनी सायडीच्यान अशे तरेची हो कंटेनराची जी ट्रॉली आसा ते दोनी सायडीच्यान दवरिता आनी हांगा लोकांक त्रास जाता। सकाळी तेवटेन आसता आनी रातचे हांगा आसता, पूण दोनी सायडीच्यान लोकांक खरेंच त्रास जाता। आनी जे वॉलदार जर कोणी स्पिडीन येयला आनी फुडल्याच्यान जर कोणी आयला आनी तेणी गाडी मातशी भायर घेतली जाल्यार ती गाडी डायरेक्ट हे ट्रॉली धक्को पडोवंक शकता आनी मोठो अपघात जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना हेची दखल घेवपाची अत्यंत गरज आसा। गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडे।